नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. गोंय सरकाराचे बजेट रिझर्व्ह बँकेचे रिपोर्टांत एक्सपोज. बजेटांतली दाखयली पळय उक्ताडार. गोंयचे वट्ट पब्लीक रिणाचे वजें 13,900 कोटी. गोंयकाराच्या माथ्यार 93,000चे रीण. उदक लायटीचे कनेक्शन दितना पंचायत वा नगरपालिकेचे एनओसीची गरज ना. मात सरकारी कारभारांत नाका आशिल्ल्यो गजाली सिम्प्लिफिकेशन ऑफ प्रोसिजर रिपोर्टांत उक्ताडार. कुळ मुणकार कायद्याची दुरुस्ती रद्द करची. पदव्युत्तर कोर्सांनी आरक्षण, रान हक्क कायदो आनी सरकारी नोकऱ्यांनी अनुशेष भरून काडपाची कुणय तपोभूमीर बहुजन समाज महासंघाच्या सभेत मागणी. कांय मंत्र्यांचे काम स्वताचे मतदारसंघापुरतेच. युती सरकाराचेर मोगोचो आमदार लहू मामलेदाराची टिका. लहू म्हणटा सुदीन ढवळीकार सीएम जाल्यार पुराय गोंयची जातली उदरगत. धावेच्या निकालांत इंग्लीश माध्यम स्कुलांचो निकाल कोंकणी मराठी परस बरो. चडशीं इंग्लीश स्कुलां डायोसेसनाच्या व्यवस्थापनाखाला. आणि वास्को जाल्ल्या 33व्या राष्ट्रीय ज्युनियर सॉफ्टबॉल सर्तीच्या फायनलीत पंजाबाक मध्य प्रदेशाच्या चलयांनी मारली. चल्यांच्या फायनलीत पंजाबाचेर छत्तीसगडाचे जैत. खबरो विस्तारान. गोंय सरकाराचे बजेट रिझर्व्ह बँकेच्या रिपोर्टांत एक्सपोज जालां. मार्चांत सोंपिल्ल्या अर्थीक वर्सा गोंयचे वट्ट पब्लीक रिणाचें वजें 13,900 कोटींक तेंकता. सरकाराची जोड 78 रुपया. सरकार नित्याचे खर्चाक मोडटा 100. वेले 22 रुपया रिणाचे. वर्साक 15 ते 20% वाडपी समाजीक खर्च 30 ते 32% वाडला. इतलेंच न्ही, सरकार बजेटांत दाखयता ते फिस्कल डेफिसीट, रीण आनी रिझर्व्ह बँकेचे डेफिसीट रिणाच्या आंकड्यांनी प्रचंड तफावत दिसता. प्रत्येक गोंयकाराच्या माथ्यार सध्या 93,000 रुपये रीण. पळयात रिझर्व्ह बँकेचो गोंयच्या बजेटाचो पंचनामो. प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. रिझर्व्ह बँक राज्यांच्या बजेटांचो अभ्यास करता. तातूंत राज्याची स्वताची येणावळ, खर्च, मार्केटांतले रीण, वट्ट भौशीक रीण, येणावळ आनी अर्थसंकल्पीत तूट, उदरगत आनी बिगर खर्च असले गजालींचो तुलनात्मक अभ्यास करून रिपोर्ट दिता. सरकाराचें अर्थकारण खंयच्या दिशेन चल्लां आनी ताचो नेमको अदमास ह्या रिपोर्टांतल्यान येता. बजेटांतली दाखय लिपयूय तातूंतल्यान कळटा. वर्स 2012 ते 15 ह्या 3 अर्थीक वर्सांचो बजेटांचो रिपोर्ट निकतो आयला. पब्लीक रिणाचे बाबतींत सरकाराचे बजेट सांगता आनी रिझर्व्ह बँक दाखयता तातूंत प्रचंड तफावत दिसता. पळयात रिपोर्ट. वर्साक रिणाचें वजें सादारण 12 ते 14% वाडटा. वर्स 2000त गोंयचेर वट्ट भौशीक रीण 2,500 कोटी आशिल्लें. 2010 ते 8,400 कोटींचेर पावलें. 2011त 9,500 कोटींचेर. 12त 9,900 कोटींचेर. 2013त अकस्मात 11,200 कोटीक तेंकलें. उपरांत 12,500 कोटी आनी 2015च्या मार्चांत तेंकता 13,900 कोटी. म्हणजे प्रत्येक गोंयकाराच्या माथ्यार 92,666 रुपया रीण. आनी आतां बीजेपी सरकाराचे बजेटांतले आंकडे पळयात. रीण 9,500 कोटी वयर वचना. सरकार पब्लीक अकावंट सोडून फक्त मार्केट बोरोविंग्स भौशीक रीण म्हूण दाखयता. रिझर्व्ह बँकेच्या आंकड्या कडेन 4,400 कोटींची तफावत. बजेटांतली अर्थसंकल्पीत तूट म्हणल्यार फिस्कल डेफिसिटाचें तेंच जालां. 2012-13त रिझर्व्ह बँक गोंयचे बजेटांत अर्थसंकल्पीत तूट 1,150 कोटी दाखयता. सरकार दाखयता 1,137 कोटी. उपरांत वर्स 2014त रिझर्व्ह बँक फिस्कल डेफिसीट दाखयता 2,140 कोटी. सरकार दाखयता फक्त 1,357 कोटी. 2014-15त रिझर्व्ह बँक दाखयता 1,840 कोटी. सरकाराच्या बजेटांत 1,610 कोटी. सरकाराच्या नव्या बजेटांतूय तेंच. सरकार फिस्कल डेफिसीट दाखयता 1,552 कोटी. रिझर्व्ह बँके प्रमाण पावता 2,713 कोटीचेर. सुमार 1150 कोटींची तफावत.
आता सरकाराची एणावळ आणि नित्याचे खर्चाचे गणित पळयात. सरकाराची जोड 78 रुपया. सरकार नित्याच्या खर्चाक मोडटा 100, वयले 22 रुपया रिणाचे. 2012-13 सरकारान नित्याक पैसो मोडला, तातूंत स्वताची एणावळ फक्त 78.60%. 2013-14 ही एणावळ 76% मेरेन पडली. 2014-15 ती 79.7% जाता म्हूण अदमास. ताका लागून सरकाराची एणावळ तूट बीजेपी सरकाराच्या पयल्या वर्साक 215 कोटी आनी उपरांत 2013-14 353 कोटींचेर पावली. हो एणावळ नाशिल्लो खर्च सरकारान रिणांतल्यान केला. नित्याच्या एणावळ खर्चांतलो 12 ते 13% वांटो रिणावयले फक्त जूर भरपाक वता. हें गणित हाल्लां कित्याक तें पळयात. सामाजीक मळार आनी येवजण्यांचेर वर्सुकी खर्च 3,900 कोटी वयर पावला. 2012-13 मेरेन वर्साक तो सादारण 10 ते 12% वाडटालो. 2013-14 वर्साक तो अकस्मात 2,500 कोटी वयल्यान 3,300 कोटी म्हणजे सुमार 32% वाडलो. 2014-15 तो 3,900 कोटीक तेंकलो. मायनिंग बंद जाल्ल्यान ह्यो येवजण्यो सरकाराक सध्या जड जावन पेलवना जाल्यात. फक्त रिझर्व्ह बँकूच न्ही, CAG केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आनी सरकाराचे अकाउंट्स काडटे सरकाराचे अर्थकारण तपासतना होच पब्लीक रिणाचो आंकडो धरता. मात सरकार बजेट मांडटना पब्लीक रीण आनी फिस्कल डेफिसिटाच्या आंकड्यांत कातर लावन कोंबडो झाकता. बजेटांत पब्लीक अकाउंटाची देणी लिपयतात जाल्यार फिस्कल डेफिसिटांतल्यान बजेट डेफिसीट लिपयता. मात रिझर्व्ह बँक, CAG, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आनी सरकाराच्या अकाउंट्स खात्याच्या रिपोर्टांनी खरी अर्थीक परिस्थिती एक्सपोज जावपाची जाताच. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. उदक, लायटीचें कनेक्शन दितना पंचायत वा नगरपालिकेचे NOCची गरज ना. मात गोंय सरकाराच्या कारभारांत ह्यो नाका आशिल्ल्यो गजाली अजून आसात. ताका लागून लोकांक गरजे शिवाय फावटी मारच्यो पडटात. ND अगरवालान केल्ले सिम्प्लिफिकेशन ऑफ प्रोसिजर रिपोर्टांत ह्यो गजाली उक्ताडार हाडल्यात. सरकारान ह्या रिपोर्टा प्रमाण आपले प्रक्रियेत सुदारणा केली जाल्यार सामान्य मनशाक कितलेशाच कामाक गरजे शिवाय सरकाराचे हुमरे जोरोवचे पडचे ना. पळयात रिपोर्ट. निवृत्त सरकारी अधिकारी ND अगरवालान 2014 हो सिम्प्लिफिकेशन ऑफ प्रोसिजर फॉर इफेक्टिव्ह डिलिव्हरी ऑफ पब्लीक सर्व्हिसीस रिपोर्ट सरकाराक दिल्लो. सध्या ह्या रिपोर्टात 24 खात्यांचो अभ्यास केला. हो रिपोर्ट प्रुडंटाच्या हाताक लागला. रिपोर्टात काय अश्यो गजाली मांडल्यात ज्यो आमी गरज नासतना करतात. लायटीचे आनी उदकाचें कनेक्शन दितना पंचायत वा नगरपालिकेची NOC घेवपाची गरज ना. लायटीचें कनेक्शन दितना पंचायत वा नगरपालिकेची NOC घेवपाची प्रक्रिया खंय जोड वीज रेग्युलेटरी आयोगान खंयच घालून दिल्ली ना. वीज खात्याची ही प्रक्रिया म्हणजे लोकांची छळणूक आनी गरज नासतना लोकांक एका परस चड कार्यालयात वचपाची सक्ती करप, अशें रिपोर्ट म्हणटा. वीज कनेक्शन घेवपाचें जें काम 2 फावटींनी जावं येता ताका सद्याच्या प्रक्रियेत 3 फावटी मारच्यो पडटात. कनेक्शन दितना निरीक्षण करून भरतात ते पयशे अर्ज भरतनाच भरले जाल्यार तिसरी फावट मारपाची गरज पडना. ताच्याकूय म्हत्वाचें, सध्या केबल आसल्यार कनेक्शन दिता. खरें म्हणल्यार अर्जदारान केबल हाडटकच कनेक्शन दिवपाक जाय. उदकाचें कनेक्शन दितना पंचायत वा नगरपालिकेची NOC दिवपाची गरज ना. त्याच बरोबर उदकाच्या कनेक्शना खातीर अर्ज केल्या उपरांत एफिडेवीट दिवपाची गरज ना. एफिडेवीट दिवचें पडटा अशें कायद्यांत खंयच दिल्लें ना. मात भौशीक बांदकाम खातें तें गरज नासतना मागता. ND अगरवालान दिल्ल्या रिपोर्टा प्रमाण नवें उदका कनेक्शन घेवपाक 11 पावण्यांनी करतात ती प्रक्रिया 6 पावण्यांनी पुराय करूं येता. ND अगरवालान आपल्या पयल्या अंतरीम रिपोर्टात वट्ट 24 खात्यांचो अभ्यास केला. सरकारान ह्यो सुचोवण्यो चालीक लायल्यार सर्वसाधारण मनीस नित्याच्या कामाक सरकारी कार्यालयांनी मारपी फावटी 50% कमी जातल्यो. फुडल्या रिपोर्टात पळोवया हेर खात्यांच्यो प्रक्रिया सोप्यो कश्यो करपाक जाता त्यो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. कूळ मुणकार कायद्याची दुरुस्ती रद्द करची म्हूण कुंडय तपोभूमीर बहुजन समाज महासंघाच्या सभेत थाराव पास केलो. त्या शिवाय राना हक्क कायदो चालीक लावचो, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांनी OBC, SC, STंक आरक्षण, SC आनी STचो नोकऱ्यांतलो अनुशेश भरून काडचो म्हणूनय थाराव घेतल्यात. BJP सरकारान कूळ कायद्यांत दुरुस्ती करून शेतकार आनी कूळ मुणकारांची वाट लायल्या म्हूण फुडारी उलयले. सभेक शेकड्यांनी लोक आशिल्लो. गोवा सरकारान वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर ताबडतोब करची. ठराव क्रमांक 3 इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांना पदव्युत्तर शिक्षणामध्ये आरक्षण ठेवण्यासाठी गोवा सरकारला
विनंती करतो. ठराव नंबर 4 इतर मागास वर्ग अनुसूचित जाती जमात आणि अनुसूचित जाती यांच्या नोकऱ्यांमध्ये राहिलेला अनुच्छेद गोवा सरकारने लवकरात लवकर भरून काढावा अशी हांव विनंती करता. आणि फादरान सांगला त्या भशेन राज्य म्हणटा ते आमचे जावपाक जाय. हे राज्य आमचे करपाक लागून सगळ्यांनी एकठांय जायात, सगळ्यांनी वांगडा रावात, सगळे एकठांय या हे तुमकां आव्हान करतात. आणि ते ब्रिज वाक्य आहा भोजन हिताय भोजन सुखाय हेच ब्रिज वाक्य आमचे भोजन समाजाचे अशें म्हणून समजा. आणि फुडली जी पिढी येतली, जी पिढी आमकां फाल्यां फातर मारचना आनी आमकां श्राप दिवचना, हे श्रापू मुक्त ह्या भुरग्यांक करपाक जाय. फुडली पिढी येता पळय ती बरी जावपाक जाय. हेकाच लागून आमी सगळे एकठांय जावपाची काळाची गरज आहा. घेऊ एक विराम.